नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमचं सगळ्यांक येवकार. आमचो आसा गोंयांतले नामनेचे आर्किटेक्ट सिद्धार्थ सरदेसाय, जांणी ह्या क्रायसिसाच्या भितर एक युनिक प्रयोग केला आणि म्हाका दिसता तांच्याच तोंडांतल्यान तो आयकल्यार बरो, पण तोय बी दोतोरा खातीर. वॉट वॉट हॅव यू डन? कारण पिक्चर्स आसा आमचे बरोबर जे आमी ह्या इंटरव्यूवाक ओवरलॅप करतले. बट वॉट हॅव यू डन अँड हाऊ डीड यू गेट दीस आयडिया? बेसिकली आमचें कितें जालें की आमचो एक स्कूलमेट आशिल्लो डुएन डायस म्हणून. ही इज इन पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट पोंडा. ताणें आमचे डॉनबॉस्को ग्रुपार घालें की आमकां फेस शिल्ड्स जाय आनी खंय मेळना, कोणा कडेन कितें इन्फॉर्मेशन आसा काय म्हणून. सो आमी आमचे सगळे ग्रुपांनी एक्टिवेट केले, सगळ्यांक धाडले आनी कोणाच कडेन मेळना, कित्याक हो प्रॉडक्ट म्हणटा तो बेसिकली वॉज नॉट मोर लायक अ मेडिकल सप्लाय, इट वॉज मोर लायक अ इंडस्ट्रियल थिंग. सगळ्याक सोदले खंय मेळना. सो आमचे फॅमिली ग्रुपार घालता तेन्ना म्हजो एक कजन, म्हजो आतेभाव गुरुप्रसाद काणेबरकार, तो म्हणू लागलो आमी एक धर तूं हेल्मेटाचे हार्नेस घेतले आनी ताजेर धर तूं आमी ते एक्रिलीक लायले जाल्यार कशें. सो आय सेड दॅट कॅन वर्क, पूण आसतलें अशें. सो वी ट्रायड गेटिंग ऑल दीस इन्फॉर्मेशन, सगळें हाडलें, मटिरियल हाडलें अँड वी स्टार्टेड मेकिंग. एक प्रोटोटायप ताणें घरा कडेन असोच केलो आनी तो ताजो फोटो काडून, कित्याक आमकां भायर भोंवपाकूय मेळनाशिल्लें, सो आमी फोटोग्राफ काडून ताजे दोतोराक धाडले. म्हणलें हें अशें हय. केल्यार कशें. सो तो म्हणू लागलो हय मातशे कानूय इल्ले कवर जावपाक जाय, फेसूय कवर जावपाक जाय, सकयल पर्यंत कवर जावपाक जाय. सो ताजे फूल रिक्वायरमेंट आमी वॉट्सॅपाचेर घेत रावले आनी ते प्रमाणे आमी आमचो प्रॉडक्ट डिवायस करत रावले, कितें जाता तितलें म्हत्वपूर्ण जावनी म्हणून. सो करता करता आमचो फायनल एक प्रॉडक्ट रेडी जालो. तो आमी ताका व्हरून हॉस्पिटलान दाखयलो आनी 2-3दां ताणें मातशें कितें कितें चेंजीस सांगून आमी इव्हेंच्युअली तो प्रॉडक्ट फायनल केलो. फायनल करतकर आमचे रोटरी क्लब, वी हॅव ऑलवेज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ हेल्पिंग एनी वन एट एनी गिवन टायम ड्युरिंग एनी क्रायसीस. सो आमचो रोटरी क्लब ऑफ पणजी मिड टाउन, आमचो एक प्रकाश कापाडिया म्हणून एक मेंबर आसा, ताणें सिद्धार्थ गोयल म्हणून एका फ्रेंडा कडच्यान फंड्स घेतले थ्रू CSR अँड इमिजिएटली वी एक्टिवेटेड दॅट प्रोजेक्ट. सो आमी 100 पीसीस ऑफ दीस शिल्ड्स वी डीड विदीन 24 hours. So ओके. it was very fast to get anything. आणि हे पीसीस आमी आज ॲक्च्युली डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसान दिल्या, डॉक्टर जुझे डिसा दिल्या, आणि वी हॅव आस्क्ड देम टू सप्लाय टू ऑल द डॉक्टर्स अँड द मेडिकल फ्रेटर्निटी, सो दॅट वी गेट अ फीडबॅक ऑल्सो, कित्याक मातशें कळुनी म्हणून. आणि बेस्ट म्हणल्यार ही आमची जुगाड म्हणटा पळय, इंडियन जुगाड तशी झाली ती, की एक कन्स्ट्रक्शन वर्कराचे हेल्मेटाचे इनर घेवन ताजेर एक्रिलीक शीट आमी 2 MM बेंड करून वी मॅनेज टू गेट अ प्रॉडक्ट which can be very useful to the medical fraternity who are in close contact with the COVID patients. So किती तांचो किती फायदो आसा? व्हॉट इज द यूज ऑफ इट? व्हॉट इज द यूज ऑफ इट? हय, तांचो बेसिक रिक्वायरमेंट इज एक्झाम्पल, रिक्वायरमेंट इज कितें जाता, फेस Can and you to show one? If you have it, can you show it? I Yeah. have one sample which we did Yeah, as yeah, a yeah. I'll just show it to you. So Yeah. this is what we did actually. This is Okay. an acrylic sheet. आणि Yeah. हे जे पयले आसा पळय ते हेल्मेटाचे, कन्स्ट्रक्शन वर्कराचे हेल्मेट आसता पळय ताजे इनर साइड. दिस इज द Why हार्नेस. construction worker only? No, because I am in construction line, my Okay. cousin is in construction line. So the easiest thing that anyone could think of was a construction helmet. Yeah. And the acrylic sheet. So it is more like a helmet. So when you wear it, you can actually adjust yourself. You can सगळे हांगा फाटल्यान एडजस्टमेंट्स आसा. प्रत्येकाचे हेड म्हणजे कोणाची तकली व्हडली आसता, कोणाची ल्हान, कोणाचे केस आसता, वॉटेवर. सो यू कॅन एडजस्ट इट टू युअर हायट, फिट इट प्रॉपरली, and then this can be used properly, where तुझे कान सुद्धा हांगा हे सायडीन आमी जो डिझायन घेतला पळय तो कान सुद्धा कवर जाता. आता हाजो म्हत्व कितें इज, जेन्ना आमी हातून एनी विच वेज द मेडिकल वर्कर हॅज टू वेअर अ N95 मास्क, म्हणून जेन्ना मास्क घालता आणि गॉगल्स घालता, सम पार्ट ऑफ युअर स्किन इज स्टील एक्सपोज टू द व्हायरसीस. आणि जेन्ना दोतोर पेशंटाक तपासता तेन्ना ताका खूप लागीं येवपाचो पडटा. पेशंटाच्या तोंडाक दोळे ओपन करून पळयता, आनी कितें करता, थर्मोमिटर लायता, ताका चॅक करता. सो तेन्ना इवन दॅट ब्रिदींग दॅट पेशंट डज इज इट कॅन ऑल्सो एमिट व्हायरसीस इफ दॅट पेशंट इज कोविड पॉझिटिव्ह. So a mask like this helps it to shield against any of his body parts against this virus. किंवा उरिल्ली PPE किट घालतात दोतोर,
फक्त फेस आणि कान केन्नाच ते खंयच्या तातून कवर जायना. So this is very useful for the doctors and the medical fraternity who are the healthcare आम्ही corona warriors म्हणता. For them this is very very important to protect themselves. प्रोडक्शन कॅपॅसिटी किती आहे? इट लुक्स व्हेरी युजफुल आणि इट लुक्स व्हेरी युजफुल जेन्ना देशभर सगळेजाण म्हणटात की मेडिकल इक्विपमेंट्साचो तुटवडा, there is a shortage and shortage at a mass level in many of the hospitals. Correct. गोंया भितर समजा हो प्रयोग सुरू केलो जाल्यार ताची प्रोडक्शन कॅपॅसिटी कितें? फाल्यां जर रेप्लिकेट करपाक जाय कोणाक जाल्यार प्रोडक्शन कॅपॅसिटी कितें? आमचे एक्चुअली खांडेपारकाराचे दे आर अ कन्स्ट्रक्शन फर्म. सो तांच्या वर्करांनी 6 वर्करांनी हे मटेरियल घेवन एका मनशान आमकां प्रदीप म्हणून फोंड्याचो ताणें आमकां हे मे बी अराउंड 5-6 वरांनी आमकां हे 100 पीस करून दिले एक्रिलिकाचे. आणि हे हार्नेस आमी वयर जॉईन करपाक विदीन 24 hours आमकां 100 पीस करपाक मेळ्ळे. सो ही जर तूं मेजर कॅपॅसिटी कोण फॅक्टरीन किंवा इंडस्ट्री एज अ प्रॉडक्ट करून करपाक शकता, then with all possible gear they should be able to manufacture nothing less than 200 to 300 per day, provided availability of acrylic sheet and provided availability of this construction harnesses are available. कित्याक आज पळयल्यार गोंयान आमचे कडेन एक 300-400 सुमार आमी हाडपाक शकता. 100 पयलीं घेतिल्ले आमी आतां आनी बिकॉज ऑफ डिमांड्स आज सकाळीं आमी दिले आनी आमी व्हॉट्सएपाचेर जेन्ना घालां तेन्ना दोतोरांचे, हॉस्पिटलांचे, इन्क्लुडींग पेट्रोल पंप ओनर्साचे सुद्दां फोन आयले की आमच्या वर्करांक जाय म्हणून, बिकॉज दिस इज व्हेरी एसेन्शियल अशें जालां. आतां फीडबॅक आमकां मेळटलो दोतोरां कडच्यान, वी विल कम टू नो. जर्नलिस्टांचे फोन येतले हे पळयतकीर. It is very useful. We are also working on field and in close proximity with all these people. Correct. It is very useful if actually the frontline warriors can get it immediately. There is nothing like it. कित्याक खूब जाणांनी प्रयोग केल्ले आसा. आमचो हो एक प्रयोग आसा. लोक OHP शीट्स घालून करता किंवा थीन फ्लिम्सी प्लास्टीक घालून करता. तातूंत कितें जाला की ते हालता तोंडाक लागता, which is not very essential when you are doing a medical service like this. सो हे 2mm एक्रिलिक आशिल्ल्या कारणान इट्स व्हेरी स्टीफ. इट्स लायक हेल्मेटाचे कोण घालताले पळय, वायसर घालताले तशे टायप. सो इट इज सो इफेक्टीव दॅट तुका ते तोंडाक लागचें ना एकदां तुवें यूज करपाक घेतलें की. आणि दीस कॅन बी वॉश्ड, दीस कॅन बी स्टरिलायज. डेटॉलाच्या उदकान तुवें दवरलें, रातचें काडून दवरलें, दुसरे दिसा सगळें क्लीन केलें जाल्यार इट इज कंप्लिटली सॅनिटायज्ड. बिकॉज ऑल प्रोडक्ट्स आर ओनली प्लास्टीक आणि जे रिवेट्स यूज केल्या ते आमी अल्युमिनियम रिवेट्स यूज केल्या. अगेन व्हेरी इझी टू क्लीन. तुम्ही म्हणतात की इट इज नॉट ओनली फॉर हेल्थ और मेडिकल प्रोफेशनल्स, दिस कॅन बी यूज फॉर ऑल एसेन्शियल सर्विसीस जांकां सद्या काम करची पडटा फिल्डार वचून, कारण एसेन्शियल सर्विसीस. सो एव्हरीबडी कॅन यूज दिस. Everybody can use this, but I think first preference should be given to the medical fraternity who are in the front line of attending to patients. So तांकां पयलीं एक म्हत्व दिवपाचें की तांकां पयलीं पावोवपाचें जाता तितलें, आनी मागीर सेकंड लायन ऑफ कोरोना वॉरियर्स could take it. And journalists will keep it at the third line. No problem. So एक गजाल जी की तुम्ही इनिशियल डिझाइन टू फायनल डिझाइन तुमकां कितले चेंजीस करचे पडले? आमी ऑलमोस्ट 3 दीस लायले हें करपाक, डिझाइन डेव्हलप करपाक. जेन्ना व्हॉट्सएपाचेर आयले, व्हॉट्सएपा वयल्यान आमकां घालपाचें पडलें. दोतोरा कडेन परते वचपाकूय मेळनाशिल्लें. वी कूड नॉट मूव आउट, सो इट वॉज ऑल डन ऑन फोन. ओके, धाडून दी, हांगा धाडून दी, थंयच्यान धाडून दी. एक्चुअली हें सगळें केलां फोंड्या आनी खांडेपारा. सो फोंड्या मनशान करून खांडेपारा तांणी तांचे सॉमिलार व्हरून तांचे वर्कर्सा बरोबर हें करून घेतलां. प्लस डेटॉलान धुवन सगळें प्लास्टीक रॅप करून आमी दोतोरां कडेन दिलां. सो जाता तितले कोणाचे हात लागिल्ले असले जाल्यार सुद्दां आमी तांकां डिझायन करून दिवचे म्हणून. सो इट टूक अस अराउंड 3 days फॉर द डिझायन डेव्हलपमेंट, आणि 24 तासां भितर आमचो फर्स्ट 100 प्रोडक्ट्स वर रेडी. आणि होपफुली फाल्यां आमकां पडटे दुसरे 100 आमी ऑलरेडी ऑर्डर केल्या, कित्याक आमकां खूब डिमांड आयिल्लो आसा from doctors and hospitals alike. And it's not a business, it's a free of cost given to the Directorate of Health Services, and we intend to do it through CSR activity from our Rotary Club of Panji Midtown. रॉ मटेरियलाची कितें अवेलेबल आसा गोंया भितर काय आनी हाडची पडटलें? आणि डिमांड आयला म्हणून विचारता.
हय ना ऑफकोर्स आनी हाडपाचेच पडटलें कित्याक एट प्रेझेंट आमचे कडेन एक्रिलीक शीट आसा जातून आमी टोटल 400 ते 500 करपाक शकतले पूण ओके. कन्स्ट्रक्शन हेल्मेटाचे हार्नेस आसा ते आमचे कडेन 300च आसा सो वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू सम पीपल इन बेलगाम अँड पुना अलायक धाडपाक मेळटा काय म्हणून कित्याक ट्रान्सपोर्टूय बंद आसा. So if they have it in stock, then we will definitely talk to the health authorities and government to issue us some passes to allow the transport. In Goa, if you are tying up with health authorities, this can Hi, be designated as essential commodity. hi. That's what we are trying to do. But The moment provided they we do that, need, the moment they do that, your job is easy. right, Yeah. absolutely, correct. एक गजाल म्हाका लास्ट सांगात बिफोर वी लेट यू गो. गोंया भितर जर सध्या परिस्थिती पळयली लॉकडाऊन आनी लोकांची जाल्यार हय. हाऊ डू यू फील पीपल आर कोपिंग अप विथ इट? पयलीं खूब मातसो त्रास जालो कित्याक देर वॉज अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट. एक दीस एक डिसिजन घेताले दुसरे दिसा रिवर्स करताले सो पीपल वर नॉट हॅव्हिंग दॅट कॉन्फिडन्स बट एज ऑफ टुडे आय थिंक ऑल मटेरियल इज कमिंग प्रॉपरली टू पीपल. सप्लायज आर रेग्युलर देर इज नो प्रॉब्लम इन्क्लुडिंग फिश चिकन सगळे लोक घेवपाक लागल्या फिश चिकन तांतयां सगळें मेळटा. सो अशें न्ही की कोणाच्या आतां प्रॉब्लम आसा. And people have accepted that it is better to be indoors and wait for this to fight this coronavirus we say it's let us fight this coronavirus together by staying apart. Yeah. So पयस पयस रावन आमी हें करपाक शकता आनी फोनाचे आमकां फोन आनी इंटरनेट इतलें आमकां युजफूल जालां आजकाल की आमी कोणाकूय फोन करून कोणाकूय इंटरनेटा वयल्यान व्हॉट्सएपाचेर किंवा स्कायपाचेर कितें जाय तशें आमकां वी हॅव डिफरंट मिडियम to communicate with each other. We are doing this via Skype. Yeah, we are doing this via Skype also. आणि एट प्रेझेंट ऑफिसाच्या कामाक बेकार आसा म्हणून असले प्रोडक्ट घेवपाक खूप टाइम मेळटा. म्हाका दिसता हांव समप करतना इतलेंच म्हणत की घरा कडेन बेकार बसप एक गजाल आनी हांव घरा कडेन लॉकडावना भितर रावला एंड आय एम पार्टिसिपेटिंग. बट त्याच बरोबर जर अशी जर मातशी तकली जर उजार केली आणि जर सगळ्यांक बऱ्या पडटलें ह्या टायमार तशी जर अशी उपकरणां तयार केली I think that can be a great service to our own society. I hope that this broadcast proves inspirational for many and many such ideas come up. So thanks a lot for talking to us. Keep watching Prudent. Thank you. Thank you, Brahma.